I rise today to speak on the resolution moved by our colleague Babalek Sikir, Krishna Sarkar and Ullas Tuekar. Speaker sir, सगळ्यांनी आपले विषय मांडित गेल्या, so I will try to be very brief and crisp. Scientifically, emotionally, सगळे आसा टेक्निकली म्हाका दिसता आमचो WID मिनिस्टर उलयतलोच. आनी म्हादेच्या बाबतींत स्पिकर सर एक उलोवच्या पयलीं एज अ हावस वी हॅव टू नो हाव वी आर कॅरिंग आउट आवर प्रोसिडींग्स. रुल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जेन्ना व्हेरी क्लियर आसता. आज सद्या चडसो पॉलिटिकल एजेंडा उलोवच्या पेक्षा और इश्यूज उलोवच्या पेक्षा सोशल मिडिया पॉलिटिक्स हॅव बिकम मोर इम्पॉर्टंट फॉर सर्टन रिजनल पार्टीज. आनी ताच्या खातीर स्पिकर सर खंयची तरी सेक्शनां घालप, भायर वचून वेगळें बोवाळ करप, भितर येवन वेगळें करप, हें जेन्ना जाता इट गिव्स अ डिफरंट वे ऑफ थिंकींग बिकॉज द हावस इज बींग वॉच्ड बाय पीपल. वेदर इट इज गोवा, whether it is Karnataka, telecom has allowed you to see the proceedings. And तेन्ना असले प्रोसिडींग जेन्ना जावंक लागता आमी लोकां फुडें नजरेन एक व्हेरी क्लियर दाखयता की आमी हांगा एक ना म्हणून. आनी समज आमी एक ना स्पिकर सर जाल्यार फुडलो विशय कितें उलोवपाचो. आज जेन्ना रेजोल्युशन सरकारानूच मूव केला एंड एवरी पर्सन इज गिवन अ चान्स टू पुट हिज थिंग्स अहेड, आय थिंक इट इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर. स्पिकर सर जेन्ना एक मॅच चालू आसता, फुटबॉल आसूं नाल्यार क्रिकेट, आमी गोंयकार सगळे एक येता नाल्यार भारत देश सगळे एक येता आनी वी आर चियरींग टुगेदर. वेन वी आर हॅविंग अवर इंटरनल मॅचीस वी मे फायट इट आउट, बट वेन वी फायट विथ द ओपोनंट वी आर ऑल टुगेदर. टुडे इज द टायम फॉर अस टू प्ले दॅट सेम टीम गोवा टू से दॅट वी आर ऑल टुगेदर ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ म्हादय. म्हादय आमची आवय, म्हादय म्हणजे मांडोवी, म्हादय म्हणजे कितलेशेच बाब गोविंदान बऱ्या उतरांनी पोयमान सांगून दिलें. आनी म्हादयची वळख करपाक खंयच्याच गोंयकाराक सांगपाची गरज ना, कित्याक हें अस्मितायेचें जावं अस्तित्वाचें जावं एवरीथींग मूव्स अरावंड दीस. म्हादय इज नॉट ओन्ली अबाउट ड्रिंकींग वॉटर, इट टेक्स केअर ऑफ युअर इकोलॉजी, इट टेक्स केअर ऑफ युअर एनवायरमेंट, इट टेक्स केअर ऑफ फ्लोरा एंड फॉना, इट टेक्स केअर ऑफ मेनी थिंग्स. पूण कर्नाटकाच्यान गोंया पावता आसतना 111 किलोमिटरची म्हादय, जातून 76 kilometers, 76 kilometers of Madai is in Goa and 35 kilometers in Karnataka. Karnataka being a bigger state is trying to bulldoze. It's very clear that we need to make our stand very clear and crisp. Speaker sir 32 का 30 वर्सांचो आशिल्लो, 2006च्यान ही सुरू. वेगळे वेगळे पॉलिटिकल आयले, पार्टीज आयले, बाकीचे आयले, but on certain things we have, the house has always taken a united stand. We may differ in many opinions or policy matters, but when it comes to the issue of our identity, we have to be there together. Speaker sir, आज आमी आमच्या ओन इंजिनियरांचेर जे रिपोर्ट तयार करता तांचेर एप्रिहेन्शन कास्ट करता. कोण भायलो कोण गोंयचो हें तयार जावंक लागता. इफ वी आर नॉट हॅविंग अ ट्रस्ट फॅक्टर विदीन द टीम गोवा, वेर इज द क्वेश्चन ऑफ फायटींग द बॅटल आउट. आनी आज जेन्ना ह्या म्हादयच्या विशयाचेर हांव जेन्ना ऑपोजिशन आशिल्लो तेन्ना सुद्दां I have ensured that we take it to a judgmental part where we get justice for Goa. आम्ही आमचो विषय तेन्नाय घेतला, तेन्नाय झगडल्या. आज सरकारान जेन्ना आसता we are not able to come on the roads. We are ensuring that we talk to our chief minister whom we have full trust, who will take up the issue judiciously. आणि ताज्याकडे हो विषय मांडून आमी फुडें व्हरता. आमचे जे विषय भितर आसात ते आमी उलयतात, ताजेरूय कसो तोडगो काडपाक ताजेरूय चर्चा जाता. आतां ही चर्चा भायर वचपाची, ही चर्चा भायर चर्चेक येवपाची, हो प्रश्न येता. ताच्या खातीर स्पिकर सर म्हाका दिसता सम सॅंक्टिटी हॅज टू बी देर वेन वी टेक अप सच टायप ऑफ सेन्सिटीव इश्यूज. पॉलिटिकली वेदर इट इज काँग्रेस, BJP or any other party, each one has a stand, but when it comes to this type of issues, स्पिकर सर एक मुख्यमंत्र्यान आज जेन्ना रेजोल्युशन मूव केला, आमी DPR विड्रॉवल मागता, आमी मागता विड्रॉवल DPR कर म्हणून, म्हादयची ऑथॉरिटी कर म्हणटा, आमी मागता म्हादयची ऑथॉरिटी कर म्हणून. स्पिकर सर फाटी कॅबिनेट जाली आणि कॅबिनेटच्या माध्यमांतल्यान आमी सुद्दां विचार जेन्ना मांडल्या तेन्ना सुद्दां कॅबिनेटच्यान डिसिजन्स व्हेरी क्लियर घेतिल्ले आसा. म्हादय ऑथॉरिटी तुका फॉर्म करपाक लाय आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आजूय हांव मागता की जाता इतले बेगीन फॉर्म करून घे. तुज्या कडल्यान एक उतर येवनी कितले बेगीन करूंक मेळटा ती. हे स्पिकर सर आर इम्पॉर्टंट फॉर अस टू बी ट्रान्सपरंट टू द पीपल ऑफ गोवा. बट एट द सेम टायम स्पिकर सर सर्टन थिंग्स DPR समज घाला, टेक्निकली खंय आसा DPR, कितें आसा, ताजे पेक्षा DPR आमी परत मागता. वी वॉन्ट टू रिजेक्ट दिस DPR or we want to ask the withdrawal of the DPR is a stand which the government is, we need to talk about in this resolution in this house, Speaker sir. तातूंत स्पिकर सर CWC मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ती तांणी एक टेक्निकल अप्रायझल एक्सेप्टन्स
ज्याने DPRक दिल्ले आसा ते तांणी काडचे ही आमची मागणी आसा. सो मागण्यो सगळ्यो करता आसतना स्पीकर सर वी हॅव टू नो दॅट एज अ गव्हर्मेंट वी हॅव टू बी देर. उठ्ठा सुट्टा वी आर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स. उठ्ठा सुट्टा कांय जायना रेजिग्नेशन दियात, कांय जायना हे करात. आमकांय दिसता डबल इंजीन सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना समज दिल्ली आनी समज हांगा आसा आनी खंय समज कमसाण आसा आमकां एक विश्वास दवरचो पडटा मुख्यमंत्र्याचेर हू इज आवर लिडर अँड हू इज द लिडर ऑफ द स्टेट टू एन्श्युअर दॅट वी टेक अप दिस थिंग. हो विश्वास आमी मुख्यमंत्र्याचेर दवरना आनी तुमी रिजायन जावंक सोदता सोल्युशन सांगात. तुमचो सेंटराक कोण आवय बापूय ना, तुमचें खंय कांय अस्तित्व ना, गोंया पुरतें आसा आनी तुमी फक्त रेजिग्नेशनाची भाशा उलयता. स्पीकर सर निर्मला सावंत जावं, निर्मला ताई तेन्नाची जावं, आमचो राजेंद्र बाब केरकर जावं, डॉक्टर नंदकुमार कामत जावं, नाल्यार सायंटिफिकली नाल्यार टेक्निकल सगळ्यांनी आपले विचार मांडले अँड वी आर ऑल्सो कन्विन्स्ड अँड दॅट इज वाय वेन वी से वेन द म्हादय फ्लोज. हांव परवरी स्पीकर सर मांडोवी रिवर म्हाका तेंकता आनी म्हादयचो इम्पॅक्ट ताजेरूय आसा. म्हादय कॉन्ट्रिब्युट्स टू अबाउट 43% ऑफ फ्रेश वॉटर स्वीट वॉटर टू आवर पॉप्युलेशन. म्हणजे 43% पॉप्युलेशनाक म्हादय उदक दिता हें आमकांय खबर आसा. आनी त्या खातीर 11 नदयो आमच्यो जरी आसल्यो वीच इज हॅविंग सॉल्टी वॉटर, म्हादय अलावज अस टू बॅलन्स दीस. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर ह्यो सगळ्यो गजाल्यो टेक्निकली जरी आय वील नॉट गो, वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव टू कम टुगेदर. सगळ्यांचो एकूच टोन आसपा जाय की लर्नड एजी कितें आपले टेक्निकली करता फॉर द कोर्ट फॉर ज्युडिशियल मॅटर्स, मुख्यमंत्री कितें करता, आमचो WRD मिनिस्टर कितें करता, आर डुईंग इट इन दॅट मॅनर. आमचे सजेशन्स इम्पॉर्टंट आसा आमी दिवया, पूण खंय नाल्यार एक वाटचाल फुडें व्हरपाक जाय. कर्नाटका आमच्या कडल्यान व्हरूंक शकना हें आनी कर्नाटका व्हरपाक दिवपाक जायना हें आमी ठामपणान आसात. पूण 40 people talking in one voice is more important than having split in thought processes, because this one upmanship is going to be different than what is in Karnataka. If Karnataka, all political parties can come together, why not Goa? And if it has to come in Goa, because a people's movement has to happen, will happen. But technically here, as an executive or a legislature, as a part of the assembly, which we say is supreme, we have to realize powers also lie within us. A resolution which will have an effective way of communicating की 40 मतदारचे संघाचे आमदार जेन्ना स्टँड घेतात along with these particular villages, it is automatically understood that the people of Goa share the same sentiments what we are sharing here. ताज्या खातीर स्पीकर सर म्हजो एकूच आसतलो, rather than casting apprehensions on our own people, we have to start thinking of the next generation. तेन्ना टीम गोवा जी आमी म्हणटा ती समज घट आसतली जाल्यार एकजूट जावन हें रेजोल्युशन घेवचें पडटलें, जातूंतल्यान आमी DPR विथड्रॉ करचो, म्हादयची ऑथॉरिटी फॉर्म करची, रोखडीच करची. बाकीचे आमी टेक्निकल जे आमी एप्रेजल एक्सेप्टन्स दिला DPRक सरकारान सेंटरान तो विथड्रॉ करपाक लावचो. हे विशय म्हाका दिसता नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द रेजोल्युशन वीच वी नीड टू स्ट्रॉंगली पुट अप एंड टेक अप. हांगा कोणे तरी आमच्या आमदार फ्रेंडान सांगलें की आमी वोटिंगाक घालया म्हणून. Again, we are diverting the topic. So I will not move much into it, Speaker sir. I have full faith in our Chief Minister, who is the leader of our government. And I'm sure that in this couple of days, as we move in a singular resolution, वो लढाई बंद जावपाची गरज ना. एट द सेम टायम ही लढाई फुडें व्हरता आसतना हें रेजोल्युशन मांडून घेता आसतना म्हादय आमकां जाय वो आवाज सेंटराक पावतलो जाल्यार वो युनिफायड पावचो ही म्हजी एक मागणी करता. ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. तुम्ही पळयता गोवा न्यूज.